विसावप्रांत तुमकां येवकार. आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान काजरा वेळार लिकर वाटपाचेर बंदी इलेक्शन कमिशनान घातिल्ली ना. मात ह्या विशीं मान्यताय घेवपाची गरज आसा. नातर कमिशन रेड मारून फायन घालपाक शकता, अशी माहिती गोंय इलेक्शन कमिशनर नारायण नावती हांणी दिल्या. अर्डेक्स गोवा ब्युरो. There is a tradition in Goa that for every wedding, then there is a dance, then serving of liquors. हे सगळं पहिलीपासून प्रचलित आसा. इट इज गोईंग ऑन सिन्स इयर्स अँड इट इज नॉट दॅट यू आर डुईंग इट बिकॉज ऑफ इलेक्शन्स. इलेक्शनाच्या टायमारूच आमी लग्नाक किंवा वेडिंग जेन्ना आसता तेन्ना काय सोरो डिस्ट्रिब्यूट करिना. पूण हें ट्रेडिशन कशें. आतां कांय जाण सांगता की इलेक्शनाच्या वेळार आमी हें दिना म्हणून. इट इज नॉट. इट इज अ मिसकन्सेप्शन. So येस, यू कॅन डू. You have to give wedding card and wherever you have booked the venue, receipt of that venue, because there is every possible. I may just prepare a card and give it to you. I will print one card that there is a wedding of so and so person, and those persons are not identifiable at all, and then I will distribute liquor. ओके ना. आणि ते कोणी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवंक ना जाल्यार कितें जातलें? ना तशें न्ही. तुका एक्सायज तुका परमिशनूच दिना न्ही. सो वेडिंग डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वेडिंगाचे जेन्ना तूं लिकर वापरतलो तेन्ना एक्सायज डिपार्टमेंटाक तुवें परमिशन घेवचें पडटा. कित्याक इट इज नॉट इन द बार्स. कारण बार आसता पळय न्ही तांकां ऑलरेडी परमिशन दिलें आसता पर्टिक्युलर टायम. वेर वेन यू आर asking for a service of liquor at a place which is not considered as a bar or which is not being licensed as a bar, then permission is required. Because it is not for self-consumption, but it is for the distribution. Yes. During that time, you have to obtain a permission. For that permission, you have to make an application to the Chief Electoral Officer, or they can apply it to the District Election Officer, or they can apply it to the Commissioner of Excise. They will send it to us, get our approval, and then because we know that service of liquor, which is for a non-political event, wherein political parties are not involved, just wanted to have a proof that really yes, wedding is going on. आणि तुम्ही ताका परमिशन दितले? Yes. आणि युजली इतले वर्सां दिल्यात न्ही. म्हाका तरी फाटल्या 11 वर्सांत याद ना की आमी केन्नाच एकूय परमिशन हे केल्लें, रिजेक्ट केल्लें. Whenever you want to distribute any liquor for any program, permission of the competent authority is necessary. ओके. म्हणजे तशेंच आतां जर तुमी ताजें परमिशन घेतलेलें नासत जाल्यार त्या ऑथॉरिटीक पावर आसा जस्ट टू रेड द प्रिमायजीस, confiscate, and then even arrest.